दूर दूरपर्यंत पसरलेले समुद्रकिनारे, भव्य चर्च, नारळाच्या बागा या पलीकडं गोव्याची एक वेगळी अशी ओळख आहे. कॅथलिक कल्चरबरोबर गोव्यातलं हिंदू कल्चरही खूप संपन्न आहे. इथल्या प्रत्येक गावात एखादं तरी मोठं मंदिर आहेच. प्रत्येक मंदिराचा आपला असा इतिहास आहे, वेगळी ओळख आणि वैशिष्ट्य आहेत. असंच एक तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखलं जाणारं मंदिर म्हणजे हरवळे गावातील श्री रुद्रेश्वर मंदिर. डिचोली तालुक्यातल्या पूर्वी शृंखलापुरी म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या आणि कालांतरानं साखळी म्हणून प्रचलित झालेल्या शहराजवळ वसलेलं हरवळे हे छोटूसं गाव आहे. नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या गोमंतक या चॅनलवर. आणि आम्ही परत एकदा आलो आहो ह्या श्रावण महिन्यात हरवळे येथील श्री रुद्रेश्वर देवस्थानात. श्रावण महिन्याचं महत्त्व सर्वांनाच माहीत आहे. ह्याच श्रावण महिन्यात देवी पार्वतीने निराहार राहून भगवान शंकराची उपासना केली होती आणि त्यांना प्रसन्न करून त्यांच्याशी विवाह केला होता. एवढा पवित्र महिना हा आहे. ह्याच महिन्यात सगळीकडे भक्तिभावाचं वातावरण असतं आणि अशाच भक्तिमय वातावरणात आम्ही आज अशाच एका मंदिरात आलो आहोत. आणि या मंदिराचे जे मुख्याधार आहे म्हणजेच अटॉर्नी जे आहे त्यांच्याशी आम्ही बातचीत करून आम्ही जाणून घेणार आहोत या मंदिराविषयी, हे इथे घडणाऱ्या श्रावणातल्या उत्सवांविषयी. तर चला बघूया या रुद्रेश्वर देवस्थानाचा इतिहास आणि त्यात घडणाऱ्या उत्सवांची कहाणी. निसर्गाची भरभरून उधळण झालेल्या या गावात बारमही वाहणारा धबधबा, पांडवकालीन लेणी आणि रुद्रेश्वराचं हे पुराणकालीन मंदिर आहे. प्रसिद्ध हरवळे धबधब्याजवळच दिमाखात उभ्या असलेल्या या मंदिरात असलेलं शिवलिंग स्वयंभू असल्याचं गावकरी सांगतात. एक दुभती गाय रोज या परिसरातल्या जंगलात जायची. ती परत आली की तिचा पान्हा रिकामा झालेला असायचा असं तिच्या मालकाच्या लक्षात आलं. याचं कारण शोधत तो एक दिवस तिच्या मागे गेला तर ती गाय एका ठिकाणी जाऊन उभी राहते आणि ती तिथं उभी राहिल्यानंतर तिला पाजर फुटून सगळं दूध संपून जातं हे त्याच्या निदर्शनास आलं. त्यानं तिथं जाऊन पाहिल्यावर त्याला हे स्वयंभू शिवलिंग दिसून आलं. अशी या मंदिराची आख्यायिका आहे. तसे जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार एग्जॅक्ट देवस्थानचो इतिहास कोणाकूच खबर ना. आमी आयकून जाणा आमच्या बायलां प्रमाणे आमकां खबर आसा की हे जे आमचें देवस्थान आसा हे भंडारी समाजाचें देवस्थान. आनी अशें म्हणलेलें वयता की पयलीं अशें कोण तरी अशी कोणाची गाय आसली, ती दूध दिताली, घरा येताना तेजी ओटी खाली आसताली. म्हणून तेजो गायचो मालक सोदपाक गेलो तेन्ना कळ्ळें की हांगासर लिंग आसा. ते हेजे आमचे लिंगाचे जे स्वयंभू लिंग आसा, हे आमी स्थापन केल्लें लिंग न्ही. तेन्ना हेका तसोच इतिहास आसा की हांगासर पांडवाच्यो गुफा आसा, तेका आनी हेंकां लिंग आसा. हे पांडवकालीन देवस्थान आसा. त्या टायमार अशें म्हटलें वयता की पांडवाच्या टायमार तेंच्यांनी त्या टायमारच्यान लिंग हांगासर आसा. ताका कितें तरी आतां एग्जॅक्ट तुमकां हांव सांगूंक शकना कशें कितें लिंग आसा आनी कितें आहा, कित्याक आमकां भितरलें एग्जॅक्ट कितें आहा तें खबर ना. दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगासर हे भीमतीर्थ धबधबो आसा, जो आमचो धबधबो आसा ताका भीमतीर्थ हें नांव आसा. आनी ह्या धबधब्याक तेंकोन आमी दशपिंडी, सपिंडी जावं मरणा नंतर ज्यो कितें विधी करता त्यो सगळ्यो विधी करता. हांगासर काल सर्पशांती करता, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नागबळी, नारायण बळी, ज्यो म्हत्वाची जी विधी आसा त्यो सगळ्यो करता. आनी आमचें हें देवस्थान एक काशी गया हे तीर्थक्षेत्र त्या तितून एक गणलें जाता. तशेंच सांगपाचें म्हणजे आमच्यो जी विधी चालू आसता त्यो वर्साचे 12 म्हयने आसता. फक्त महाशिवरात्री दिसा आमी थंय विधी करिना. महाशिवरात्री दिसा आमचो एक गॅप आसता, नाजाल्यार आमचे वर्साचे 12 म्हयने हांगासर विधी चालू आसता. तशेंच ह्या ज्या देवस्थानचे महाजन आसा ते फक्त भंडारी समाजाचे लोक आसा तेच आसा. की भंडारी समाजा शिवाय दुसऱ्या व्यतिरिक्त आनी कोणाक हांगासर महाजन जावपाक गावना. ह्या आमच्या देवस्थानान प्रत्येक श्रावणाच्या प्रत्येक म्हयन्याक एक शिवरात्र येता. ते शिवरात्री दिसा हांगासर पालखी काडली जाता. तशीच महाशिवरात्री जे आसता माघ मासान ती आमचो एक मेन उत्सव आसा. तेच्या पयलीं तेच्या एक म्हयनो पयलीं आमचे कालो आसता. तशेंच श्रावण म्हयनो जो आसा, श्रावण म्हयन्यान आमी प्रत्येक सोमारा पालखी काडटा. प्रत्येक सोमारा पालखी प्लस म्हयन्याची पालखी एक आसता. म्हणजे आमच्यो त्यो जेम तेम 4 ते 5 पालखी आमच्यो म्हयन्याक आसता, म्हणजे श्रावण म्हयन्यान आसता. तशेंच श्रावणाच्या निमाण्या सोमारा दिसा
आमी डायरेक्ट गर्भकुडीन प्रवेश दिता. स्वताच्या हातीन लिंगार अभिषेक करपाक गावता. हो फक्त महाशिवरात्री दिसा सकाळी 3 वरां ते रातचे 8 वरां मेरेन आसता आनी श्रावण सोमाराक फांतोडेचेर 5 वरां ते दनपार 12 मेरेन. फक्त हे दोन दिसां. हे व्यतिरिक्त आनी केन्ना गर्भकुडीन आमी कोणाक प्रवेश दिना. हे दोनूच दिसा वचपाक आसता. आनी ही महाशिवरात्रीक आमी शिवरात्री जाले काय दुसरे दिसा अर्चशुद्धी करता. कित्याक तो ते दिसा टायमूय आसना मागीर तितलो एडजस्टमेंट करपा खातीर. आनी श्रावण सोमारा दिसा आमी 12 जाले काय अर्चशुद्धी करता. म्हणजे भितर गेल्ल्या कारणान सगळें शुद्धकार करून परत आसा तशें देवळाचे पावित्र्य आमी जपता. ही जी रुद्रेश्वराची पालखी जी असता ती एवरी सोमारा भायर सरता का ताचो कितें पिरियड आसा? आमचो तेच हांवें तुमकां पयलीं सांगलेलें आसा. आमची म्हयन्यान एक प्रत्येक म्हयन्याक शिवरात्र आसता. ते शिवरात्री दिसाच पालखी भायर काडटा. तसेच श्रावणाच्या प्रत्येक सोमारा काडटा. जशी आमची त्रिपुरारी पौर्णिमा, बुद्ध पौर्णिमा हे 2-3 पौर्णिमा आसा ते दिसा काडटा. शिवरात्री कडेन महाशिवरात्रीक आमचे 2 दीस पालखी आसा. महाशिवरात्रीच्या आदले दिसा आनी महाशिवरात्री दिसा. जर आमच्या म्हयन्याक एका श्रावण सोमाराक जर 4 सोमार आयले जाल्यार पयल्या श्रावण सोमाराक आमचे जे देवस्थान भटजी आसा देवळान प्लस मोक्षधामाचेर म्हणजे आमी विधी करता ते आमी भवनाक मोक्षधाम अशें नांव दिल्लें आसा. मोक्षधामाचेर थंयसरले जे भटजी आसा तेंच्या तर्फे लघुरुद्र सुवाकर करता प्रत्येक श्रावणाच्या पयल्या सोमाराक. श्रावणाच्या दुसऱ्या सोमाराक भंडारी समाजा तर्फे पुजा केली जाता. अखिल गोवा भंडारी समाजा तर्फे पुजा केली जाता. तशेंच तिसऱ्या श्रावणी सोमाराक भंडारी अर्बन कोऑपरेटीव जी सोसायटी आसा तेंच्या तर्फे पुजा केली जाता. आनी शेवटच्या जो श्रावण सोमार आसता ते दिसा देवस्थान तर्फे लघुरुद्र जावं दत्तयाग, विष्णुयाग अशे प्रत्येक वर्सा आमी नवीन कितें तरी कसले यत्न करता. तितून आमगे सगळ्या लोकांक बेनिफीट मेळचे. आमी हेज्यान पयलीं कोरोना वयचो म्हणूनच हांगासर देवा कडेन साकडे घातलेले आसा. सगळ्या लोकां खातीर जे लोक हांगासर वर्सभर देवा कडेन आपली सेवा करून घेता, कडची मरणाची विधी करता, पूण आपले प्रत्येक मनोकामना आपली देवा कडेन कितें इच्छा करून नवस करता. सगळ्यांचे नवस फिलफील जावचे, सगळ्यांची कामां जावची, सगळ्यांक यश मेळचें ह्या खातीर आमी सगळे येवजून आमी एक हांगासर प्रत्येक वर्सा हवन केंद्र लास्ट सोमाराक केल्ले आसता. हळवेचे हे रुद्रेश्वर देवस्थान जिथे आम्ही आता आलो आहे आणि इथे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष नाईक सर आमच्यासोबत आहेत. खूप खूप येवकार तुमचे नाईक सर. तुमचेच देवस्थान, तुमचीच पूजा, तुम्ही कितें सांगताले? गेली 2 पिढयेच्या हांगा ही भंडारी समाजाची हांगासर सार्वजनीक पुजा जाता. ही गेली म्हाका दिसता म्हाज्या यादी प्रमाणे जवळ 45 वर्सां जातली ही समाजाची पुजा हांगा आमी घडोवन हाडटा. हेचे फाटलें कारण एकच की भंडारी समाज हो गोंयचो मोठो समाज आसा आनी ह्या समाजाक वेगळे तरेचे लोक आसा, वेव्हारीक आसा, धन्यवारीक आसा आनी ते सगळ्यांचे फॅमिलीचे तेंचे शिक्षण, तेंचे आरोग्य, तेंचे धंदो बरो चलचो अख्खे भंडारी समाजाचो म्हणून आमी प्रत्येक वर्सा श्रावण सोमार दुसरो सोमार हो आमी आयोजीत करता. आनी तेच प्रमाणे खूब पयसल्यान लोक येता म्हणून आमी जेवणूय सगळ्यांक दवरलेलें आसता. आनी इतली परंपरा ही आमची चल्ल्या आनी देवस्थान हे भंडारी समाजाचें आसलेल्या कारणान आमकां एक मोठो अभिमान आसा. कित्याक गोंयचे एक तीर्थक्षेत्र आसा आनी सगळे हिंदुस्थानाचे लोक ह्या तीर्थक्षेत्रांत येता आनी तेचो ह्या जो उमेदीन लोक हेचो परिसराचो हें घेतात, आनंद लुटता. ही पुजा जी सत्यनारायणाची आहा ती आमी प्रत्येक वर्सा करतले. मंदिराचं मुख्यद्वार पूर्व दिशेला असून मंदिराच्या शेजारीच वाहणाऱ्या प्रसिद्ध धबधब्याला भीमतीर्थ म्हटलं जातं. याच ठिकाणी दशपिंडी, नागबळी यासारखे विधी केले जातात. भीमतीर्थाला काशी, गया यासारख्या तीर्थक्षेत्रांमध्ये गणलं जातं. तर अशा या स्वयंभू श्री रुद्रेश्वर मंदिराची ख्याती सर्वदूर पसरली आहे. केवळ गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्रच नव्हे तर देश विदेशातील पर्यटक आवर्जून या ठिकाणी भेट देत असतात.